चालू आसा, सो मे बी आफ्टर सेशन ही मायट टेक. तो मातसो सिरियस मॅटर आसा, सो ते 15 मिनटांनी जावपाची मिटींग न्ही, सो इट गोयस म्हणजे हे जाय, सो ही मस्ट बी वेटिंग आफ्टर असेंब्ली, डेफिनेटली घेतलो. काल ऑपोजिशन MLA संकल्पान जाल्यार कितलीच फ्लॅटां येता म्हणून तिका इतली भरपूर फ्लॅटां येता. सो इशू कसो सॉल्व करता, बिकॉज लेस ऑफ स्कॅसिटी ऑफ लँडूय आसा. सो हाऊ वूड यू रिझॉल्व दीस इशू नाव दे? आय डोंट नो खरं कितली फ्लॅटां येता, कित्याक आय वॉज नॉट द चॅरमॅन, सो म्हाका तितली आयडिया ना. पूण कोणूय सपोज लिगली वता आनी इफ इट इज लिगली परमिसेबल, वी कॅनॉट स्टॉप दॅट. बट इवन दॅन फॅसिलिटीज ताका त्यो तितल्योच जाय न्हू, जितले येता तितले. सो थोडो बर्डन आमी त्या बिल्डराचेरूय घालपा जाता, हू इज डुईंग दॅट. की एक कंडिशन घालपा जाता की थोड्यो फॅसिलिटी म्हणजे रस्तो रुंद करप, नाजाल्यार आनी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक. आज कितें आसा, इवन builders are being taken infrastructure tax by the government. So it is government's duty to provide everything. But going out of the way, म्हणजे इतले फ्लॅट पयलीं आमकां उदक कमी आसा जाल्यार वी शूड फर्स्ट टेक केअर. पयलीं आमी केअर घेवपाक परमिशन दितात आसतना. सो इनिशियल स्टेज जेन्ना ते परमिशनाक येतात तेन्नाच सपोज स्टॉप केलें, नाजाल्यार ताजेर विचार केलो, नाजाल्यार वयर हायर ऑथॉरिटीजाक विचारलें जाल्यार डिफरंट जाता. तुम्ही आता वास्कोचे आमदार आसा, संकल्पान अशें म्हटलां की जे तेंचे गरजेचे लोकल आसा पळय तांकां परमिशन NOC मेळना, पूण फ्लॅटां जे बिल्डर आसा तांकां रोखडेच मेळटा. तुमकांय अशें नदरे कितें येयला? दीस इज अ व्हेरी रॉंग म्हणजे माहिती लोकां पर्यंत पावल्या ही. आनी खंयच्याच म्हणजे आमी झगडटा ते कोणाकूच NOC मेळना. ना